एके वटेन पणजी स्मार्ट सिटी करपा खातीर सरकाराचो आटापिटा चालू आसा, मात पणजी बस स्टँडची सामकी अवतिकाय जाल्या. फाटल्या वर्सा धोमान घालून गेल्ल्या तोक्ते वादळांत ह्या बस स्टँड वयले पत्रे हुबोवन गेल्ले. मात वर्स पुराय जायत आयले तरी हुबोवन गेल्ले पत्रे आजून घालूंक ना. तशेंच बस स्टँडच्या वाठारांत सगळी घाण पातळ्या. पळयात उपेंद्र नायकाचो खास रिपोर्ट. आमी सध्या पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर उबे आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकतात जे कदंबा बस स्टँडाचे जे शेड घातलेले आसा ताजे पत्रे जे उडोवन गेल्ले आसा. तोक्तेच्या वेळार ते उडोवन गेल्ल्यान ताजे पयलीं अशी स्थिती आशिल्ली. कितलेशेच वर्सां जालीं ते कदंबा बस स्टँडाची स्थिती अशीच आसा. ताजेर कोणाचेंच लक्ष ना. दिसाक हांगच्यान शेकड्यांनी लोक प्रवास करतात. तांकां खंय तरी वताक नाल्यार पावसाक आसरो घेवचो पडटा. पूण सद्या हांगच्यान पत्रे हुबोवन गेल्ले कारणान तांकां कसलोच आसरो असो मेळना. आंतर राज्य बस स्टॉप आसा, बस स्टँड आसा, थंयसर एक मदीं नालो आसा. त्या नाल्यान तुडुंब कचरो भरलेलो आसा. तशेंच लोकूय ओपन जाग्यार शौच करतात. ताका लागून जे लोक पर्यटक जे येतात तांकां हाचो घाण वास येता आनी तांकां सामोरे जावचें पडटा ह्या वासाचो. ताका लागून पणजेचें नांव खंय तरी घाण जाल्लें आसा. पणजे शाराक स्मार्ट सिटी करपाक जायतीं कामां उदरगतीचीं कामां पणजेन चालू आसात. पूण सद्या पणजे कदंबा बस स्टँडाक स्मार्ट करपाक कोणाचेंच लक्ष ना. हाची सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उपेंद्र नायक.